मोगाच्या बाबा भयणीनो, जिवांच्या शुभ तमनांत आमकां फकत 7 मिलाग्रीची खबर मेळटा. तितून खूब मिलाग्री केलो, पूण जुवां फकत आमकां 7 मिलाग्रीची खबर सांगतात. आज आमी तिसरी मिलाग्रीची खबर आयकल्या. आनी ही मिलाग जेजू जेरुसलेम शारांत एक व्हड उत्सवा दिसाक करता. आमी आयकलां की ही मिलाग थोड्याच्या बेजाच्या थोड्या सुमार जाली. जेजू एक 38 वर्सां असोक मनशाक बरो करता. आनी तो दीस सोनवार आसलो. तर ही घडणी आमचे फुडें कसली विचार मांडटात आयज. पयलो विचार जेजूचो स्वभाव, जेजूस नेचर, गॉड्स नेचर. जेजू दयाळ. हें दयाळपण आमकां हें दिश्टी पडटा ह्या घडणेंत. तो मनीस 38 वर्सां उत्सुकतायेन तो त्या थोड्या लागीं आसलो. भावार्थान की तो ताणें ते उदकांत पांय घातल्या तो बरो जातलो म्हूण. पूण ताका तो उदकाक व्हरोंक कोण नासलो. जेजू ताचो भावार्थ पळयता आनी तो उत्सुक म्हणटकच धुयेन ताका बरो करता. हें आसलें जेजूचें चरित्र, जेजूचो स्वभाव. सदांच जेजू आमचेर दया करता. जसो जेजू आमचेर दया करता तसो आमी दुसऱ्यांची दया करूंक जाय, हो संदेश आमकां आज मेळटा. दुसरो म्हणजे तो दीस सोनवार आसलो. आमी जाणा जेजूचे कायदे कडक आसले. कितें करूंक येता वो करूंक जायना ते धर्मशास्त्रांनी लोकांक सांगलेलें. बो करून ते उंतरून उखलून चलो, तो एक कायदो आसलो. पूण जेजूक मनीस पयलो, कायदे मागीर. फॉर जीजस द पर्सन केम फर्स्ट एंड देन द लॉज. जेजू कायदे मोडिना, पूण मोगान ताका बरो करता. आमी आसात प्राचीन काळांत. हो काळ खास गरजेचो, कित्याक आमी जेजू पोत्तून वेता. कित्याक आमी जोखमी जाल्या, आमी अस्वस्थ आहात. जेजून आमचेर आपलो हात धरून आमची पेकवणी करूंक आज आमी खास देवा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया.